काँग्रेसीन इंधन दरवाडी आड सोमारा अख्ख्या भारत बंदाचो उलो मारला, मात गोंयांत वेगळे पद्दतीन बंद जातलो। चवथीचे तयारेक आडखळ जावची न्ही म्हूण गोंयांत बंदाचो बदला जागृती करतले म्हूण काँग्रेसीचे सेवा दलान स्पश्ट केला। मोदी सरकाराचे धोरणा आड पत्रकबाजी करपाचे थारला। काँग्रेसीचो आमदार दिगंबर कामतीच्या मडगांव मतदारसंघातले पसरकार बंदाचे भानगडीक ना। ये माहौल देश के डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कल इसलिए राहुल जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और हमारे अखिल भारतीय सेवा दल के भी अध्यक्ष राहुल जी है, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है और बहुत सारे पार्टियां हमें साथ दे रही। जहां तक गोवा का प्रश्न है, आज हमारी आपके एक्स सीएम दिगंबर कामत जी से मीटिंग हुई, पीसीसी अध्यक्ष से मीटिंग हुई, सीएलपी लीडर से मीटिंग हुई। पूरे देश में बंद का माहौल रहेगा, बट गोवा के लिए हमने कुछ अलग प्रयोग किया है, क्योंकि गणेश चतुर्थी गोवा के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और लोग, क्योंकि 13 तारीख को गणेश चतुर्थी शुरू होगा, 10 तारीख से तैयारी शुरू हो जाते हैं और हम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते, हम रोड ब्लॉक नहीं करना चाहते। इसलिए एक अलग प्रयोग किया है कि जितने पेट्रोल पंप है वहाँ पे सेवा दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो फ्लायर्स है, हैंडबिल्स है, वो बांटेंगे और मोदी गवर्नमेंट का जो करप्शन है इसमें वो लोगों के बीच में लेके आएगी। मर्दल करके जगह है, वहाँ का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो लोग त्रस्त है उनको और तकलीफ में नहीं दिया जाए। इसलिए हमने एक बैलगाड़ी का अरेंजमेंट किया है, उसके ऊपर सेवा दल के लोग बैठेंगे और उस पेट्रोल पंप तक, नज़दीकी पेट्रोल पंप तक जाएंगे और इस तरह हम मोदी गवर्नमेंट को ये दिखाएंगे कि आज आपने पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीजल के इतने कीमत बढ़ाए कि आम आदमी को बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा। और जब आपने 2000 चुनाव के टाइम पे आपने जो भाषण किए थे, इस देश को आगे ले जाने की बात की थी, कि इस तरह देश आगे बढ़ेगा? ये इस तरह हम सेवा दल इसका अपोज करेंगे। चवथीचो बाजार आशिल्ल्यान मडगांवचे पसरकार बंदांतल्यान कडेक। आमी एक्चुअली सोमाराक मडगांव अख्खे गोंय बंद म्हणून एक डिक्लेअर केल्लें आहा, कित्याक आमची 13 तारखेक गणेश चतुर्थी आहा, तेन्ना सोमारा बंद म्हणून डिक्लेअर केल्लें आहा। त्या सोमारा बंदाक आमी सपोर्ट करपाना आनी हे बंद म्हणून डिक्लेअर करता तेंच्यांनी मातशें एक विचार करपा जाय। आतां अख्खे गोंयचे वेपारी गणेश चतुर्थीचो वेपार हाडटात, आमकां कितें गिरायक जातलें म्हणून, आनी हे गिरायक आमचें एक फावटी आमी वेपार हाडलो मागीर तुका 1-2 दीस उरता चवथीक, मागीर लोक कोण बाजारांत सरपाना आनी आमकां लॉस जातलें। पयलींच हे सद्या गोंयांत अशी परिस्थिती आहा, मायन बंद जाल्ली आसा, पेट्रोल वाडलें आसा, लोकां कडेन पयशे सद्या ना आनी लोकांक खर्च चड जाल्लो आहा। हे विचार करून हेंच्यांनी बंद कोण करता तेंचे आमचे वेपाराचे विचार करपा जाय। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी सावयो डायस। आयतारा एका तरणाट्याक मुस्लीम बायलांचो बुरखो घालून दवरले रुमडामळ वाठारांत भोंवतना लोकांनी धरलो। दुबाव आयिल्ल्यान लोकांनी ताका धरलो आनी पुलिसांचे स्वाधीन केलो। पुलीस सांगता ते प्रमाण हो भुरगो कुडचडेचो सूरज परवळेकार। तो बुरको घालून कित्याक भोंवतालो ते मात कळिल्लें ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वजह क्या है? तो मारेगा नहीं, कोई नहीं मारेगा। आइडिया केपेंच्यान गेला। आतां केपेंच्यान तो जर येता ताका बशीन बसपाक खबर आसा आनी तिकीट दिवन येवपाक सारकें खबर आसा आनी बुरका मुस्लीम नकाब जे घालता ते मोस्टली मुस्लिमाक जाणा ते नकाब, ते सगळे ते कशें खबर, ते एक इन्व्हेस्टिगेशन मॅटर आसा, ताका कोण रेडी करून धाडला। आतां हांगा जर ते आतां ट्रेड चल्ला, कितें जाय जाणांचे नांवां काडला भायर, तांकां मारपाची नोटीसूय केला खंय। आतां तसले मनशाक जर ते मनीस यूज करपाक सोदता कितें,
आमकां तेय चिंतपाची गजाल आसा. हेणी जर वचून एक फातर मारलो ते वेगळी खबर, फातर मारले इशू जातालो. आनी सपोज जर हेणी वचून कोणा मर्डर केलो तेजे जिबमदार कोण? आनी हे ताका अरेस्ट केला पुलिसांनी. पुलिसान ताका अरेस्ट केला आनी तेगे कोण फॅमिली मेंबर येयल्लो आसा आतां. तो आमकां आमचे कडेन उलयतालो आनी तो म्हणटा कितें तो मेंटली हे आसा ते आसा. हांवें म्हणलें कितें बाबा आमकां सांगून कांय फायदो ना, आमी पुलिसाक हँडओवर केल्लो आसा, पुलिसाचो मॅटर आसा तूं थिंग प्रोड्यूस कर म्हणून. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.